This program is supported by Kayam Churna. अब टेबलेट और ग्रेन्यूल्स में भी उपलब्ध। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार। आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांगा क्रिकेटीचो खेळ चल्ला, खेळाचें राजकारण चल्लां, मदीं मदीं राजकारणाचो खेळ चल्ला, अशें कितें कितें चलत आहा ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आज उलयतले। पांडुरंग बाब गांवकर आहा म्हजे बरोबर, लौकीक बाब शेलकर आसा, जोयल बाब आफान्सो आसा आनी म्हाका दिसता लौकीक आमी सुरवात GCAची इलेक्शना वेल्यान करया, कारण ते GCAची इलेक्शन कमी कळ्ळें तुका आनी प्रतिश्ठेचें इलेक्शन चड अशें आमकां दिसपाक लागलें लास्ट दोन दिसांनी। कोणाची प्रतिश्ठा कितली पणाक लागिल्ली तें अख्खे गोंयान पळयलां। आतां म्हाका खेळाचें राजकारण आनी राजकारणाचो खेळ ह्या दोनीचें हें बेस्ट एग्जाम्पल जे GCAची इलेक्शना भितर जालें तें। ताजे उपरांत इलेक्शन जिखतकीर जी प्रतिक्रिया आयल्यो त्योय सामक्यो तश्योच आशिल्ल्यो। सो तूं जेन्ना ह्या इलेक्शना कडेन पळयता ताजें राजकीय म्हत्व कितें ह्या इलेक्शनाचें? क्रिकेटीचें म्हत्व कळ्ळें आमकां, राजकीय कितें? म्हणजे बातम्यो तश्यो येयल्यो मागीर छापून येयल्यो की सरकाराच्या पॅनलाक उडयले म्हणून। सो हे राजकीय हे तितूंतल्यान की सरकाराच्या पॅनलाक ते दुसरे पॅनल आहा तेणी उडयले, जितून बाळू फडके वा चेतन देसाय आहा तितून। आनी सगळे पयलीं पासून म्हणटाले प्रमोद की तांकां फायट दिवप, बाळू फडके वा चेतन देसाय तेंच्या पॅनलाक फायट दिवप हे पॉसिबलूच नासता। आनी आमी जर हिस्ट्री पयली GCA तेंच्या हातींतल्यान तशी भायर वचना। आमी लास्ट इयरचे जेन्ना म्हणजे फाटलें इलेक्शन जें पयलें तेन्ना दोगूय जाण ते ब्रेक जाल्ले, वेगळे वेगळे कॉन्टेस्ट केल्ले, तितून फूट आसली, तेन्ना एक वेगळो रिजल्ट येयलो। पण हे फावट सगळे एके कडेन येयल्ले। मदीं एक पॅनल आसलें तेंच्यांनी विड्रॉ जाल्ले, जे ट्रायंगुलर मातशी जातलीशी दिसताली ते विड्रॉ जाल्ले, तेंच्यांनी सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आनी हे 1-1 फायट जाली। आनी 1-1 फायट जाले आसतना एक अशी गजाल आहा, जरी ते 6चे 6 जिखले म्हणजे तेंची क्लीन स्वीप केली, तरी हे फावट तांकां मताच्या हितून जो रोहन देसाय बी जे सपोर्ट करतालो तेणी बरी फायट दिल्या। तशी मातशें क्लोज वचपाक ट्राय केला, जे फाटी कोण करूं शकलो ना ते प्रकारे फायट दिला, ते दोगूय एके कडेन आसतना पसून। सो राजकारणाच्या हितून आमी मागीर तितून तेजे फाटले जर पळयलें कोणाचें पॉलिटिकल एम्बिशन आहा, ते पॉलिटिकल एम्बिशना फाटल्यान दुसरो कोण तरी जो पॉलिटिकल रायवल आहा तेजो खंय तरी रोल, असल्यो गजाली खूब आयकल्या त्यो, पण डायरेक्टली अश्यो ओपनली येवना। पण फर्स्ट टायम आमी पळयलें की GCAचे इलेक्शन एक हाय प्रोफायल जालें, पेपरांनी फ्रंट पेजी एडी बी येवन एक हाय प्रोफायल पद्दतीन आमी GCAचें इलेक्शन पळयलें। आतां क्रिकेटीचे फुडें कितें जातलें तें पळोवंक जाय, कारण तें जाले उपरांत म्हत्वाची गजाल क्रिकेटीचे गोंयचें कितें जातलें। कारण दोगांनी सांगलां, एके पॅनलान सांगलें आमी धारगळे स्टेडियम बांदतले, जे कितलीं वर्सां चल्लां। दुसरे पॅनलान जे आतां पडले तेंचे आतां एश्युरन्स उरना की मावळिंगे आमी बांदपाक आसले। सो आतां धारगळचे बांदपाचे पॅनल जे जिखला तेणी ते स्टेडियम आतां खरें एक्चुअली 3 वर्सांनी वा तेंच्यांनी एटलिस्ट प्रोसेस तरी स्टार्ट करपाक जाय। इलेक्शनाच्या टायमार सगळे थंय जे कॉन्टेस्ट करता ते आतांचे क्रिकेटर आसता अशें ना, थोडे क्रिकेटर आसता, थोडे क्लब हें केल्ले आसता। पण एकदां इलेक्शनाचे हे सगळो प्रोसेस जाल्या उपरांत एकूच टार्गेट आसपाक जाय सगळ्यांचें, की गोंयची क्रिकेट वयर काडपाचें। तें पळोवपाक जाय वा ते कशें काडटले, कितें प्लॅन आहा ते। हातूंत भितर कोणाची विकेट पडली पांडुरंग बाब? तुमी जेन्ना हाजी एनालिसीस करतात, कोणाची विकेट पडली? आतां क्रिकेटीचें कितें जातलें तें आमी उलोवया। विकेट कोणाची पडली? विकेट पडली अशें म्हणचे पेक्षा कितें जालां प्रमोद जाणा, की रोहन देसाय इलेक्शनाच्या पयलींच BCCIचेर वचपाक ताचो मार्ग मोकळो जालो। तो जर ब्लॉक जाल्लो जाल्यार अशें म्हणूं येता आशिल्लें की बाबा त्या ग्रुपाची विकेट पडली अशी म्हणून। सो हातूंत मातशें तो विशयच कॉम्प्लिकेट जाला आतां तो, कारण रोहन ऑलरेडी जेका अचीव करपाचें आशिल्लें तें तेणी केलें। तो आपूण BCCIचेर हेचेर तेंच्या लिस्टान पावलो तो। सो आतां हांगा कशें जालां, इतकी वर्सां कितें जातालें, सेक्रेटरी एक आनी प्रेजिडेंट एकट्याचो आसतालो। म्हणजे आतां विपूल अध्यक्ष आशिल्लो, रोहन सेक्रेटरी आशिल्लो GCAचो। एकट्याक जाय आशिल्लें धारगळचें ग्रावंड, एकट्याक जाय आशिल्लें मावळिंगे जाल्लें। हे पयलीं फावट आतां जालां अशें की एकाच पॅनलान सेक्रेटरी आनी अध्यक्ष आसतलो GCAच्या। आनी इतकी वर्सां इतके जे रथी महारथी जमलेले सगळे आमचे अकबर मुल्ला, चेतन देसायाच्या अंडर हेजे सगळे जमलेले, सुरज लोटलीकर, बाळू फडके, ताचो चेडो, सगळे जमलेले। इतकी वर्सां क्रिकेटीचे ग्रावंड करप गोंयांत शक्य जालें ना। शेकड्यांनी कोटी रुपया GCAक मेळटा, GCA कडेन आसात पयशे फंड,
पूण एक गोंयान इंटरनॅशनल क्रिकेटचो ग्रावंड जालो ना, हेच रती मारते आशिल्ले. सो आतां पळोवपाक जाय महेशाची कार्यपद्दत वेगळी आसा. चेतनाचो जरी तो भाव आसलो तरी महेशाची काम करपाची स्टायल मातशी वेगळी आसा. सो आतां अशें एक फर्स्ट टायम अशें दिसपाक लागला की धारगळ जावं किंवा मावळिंगे जावं, चड करून धारगळच, कारण हेजे पॅनल जे कोण येयला तेजी आवड हे आसा की धारगळ जावचें म्हणून. सो गोंयान म्हाका दिसता इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जावपाचो एक हे जो आसा तो ह्या पॅनलाच्या विजया खातीर म्हाका दिसता निश्चित जाला. दुसरी गजाल BJPच्या सपोर्टान जे पॅनल म्हणून आशिल्ले, आतां BJPन काय जाहीरपणान केन्ना सांगूंक ना किंवा त्या पॅनलांतल्या लोकांनी सांगूंक ना, पूण आमकांय दिसता वोटरांकय खबर आशिल्लें, सगळ्यांक खबर आशिल्ली की जे लोक इलेक्शनाक रावल्या महेश कांदोळकाराच्या अंडर, ताका रोहन देसाय असो सपोर्ट आशिल्लो, ते BJPचे पॅनल, BJP सपोर्टेड पॅनल हे सगळ्यांक खबर आशिल्ले. सो GCAचें पूण राजकारण कशें आहा प्रमोद, हे जर पॅनल जरी BJP सपोर्टान हारले तर GCAचें राजकारण वेगळें आसा. आनी क्रिकेट संघटना ज्यो देशभर आसात, मुंबयची सुद्दां तुवें घेतली जाल्यार सरकार कोणाचेंय येवं, हांगा वेगळेच लोक आसता तेंचे. काँग्रेसचे आनी BJPचे हांगा जमता क्रिकेट असोसिएशन येयलें की युती आता थंय तेंचे जमता, सेंट्रल तेंचे जायना किंवा राज्यांत सरकार आहा क्रिकेटीचेर युती आता एकूच म्हाका दिसता क्रिकेट आसा. ताचेर युती आता काँग्रेस आनी BJP. काँग्रेस आनी BJPचे लिडर मेळोन आसता. हांगा अशेंच जाला, हे थोड्याच दिसांनी कळटलें की हे सगळे परते आहात ते जावन म्हणजे जे रुलिंगेन आहात तांकांच चिकटतले, कारण तांकां आनी ऑप्शन ना. जर तुमची कामां ग्रावंड बी जावपाक जाय जाल्यार ते मेळोनच करचे पडटले. पूण आत्तां तरी अशें एक चित्र तयार जालां ते खरें आसा की BJP सपोर्टेड पॅनल जे आसा ताका 0 मेळ्ळा. वेरेच हालींच गोवा स्टेट बँकेचें इलेक्शन जाल्लें, तेतून BJP सपोर्टेड पॅनल जे आसा ते जिखलेले. हय बरोबर. सो आनी रोखडेच हे 15 दिसांनी हे इलेक्शन, आनी हांगा अशें BJP सपोर्टेड पॅनल जे आहा ताका 0. आतां ऑबियसली हांवें जशें पयलीं म्हटलें तशें की पार्टी काय हें करची ना की आमी हेका सपोर्ट केल्लो म्हणून किंवा आपलेच पॅनल म्हणून कोण सांगचो ना. पूण सगळ्यांक खबर आशिल्लें की राजेश पाटणेकर आसत, महेश कांदोळकर आसत, रोहन गांवस देसाय आसत, हे सगळे BJPचेच हे म्हणून लागचे म्हणून खबर आशिल्लें. जयल, हाव आर यू लुकिंग एट दीस, द पॉलिटिक्स ऑफ स्पोर्ट्स आनी स्पोर्ट्स इन पॉलिटिक्स? Yeah, Pramod, the celebration which followed after the results, also दबाजीक तेंची सेलिब्रेशन जालें की इट इज व्हेरी क्लियर दॅट रेस्ट वर्सीस द गव्हर्मेंट अशें कशें जाल्ल्या भशेन जालें. एक टीम A वर्सीस द गव्हर्मेंट बॅक टीम, आनी 6-0 इज अ कायंड ऑफ अ व्हेरी हेल्थी कायंड ऑफ अ मार्जीन फॉर द पॅनल टू वर्क in alignment with themselves. Whatever they have in mind, they can deliver. कांयच सांगपाक शकना. So now the problem is, Pramod, cricket, for now, it is not about only the stadium. Cricket is been in a very kind of a subdued kind of a format here in Goa. No? I mean, इतले आमी खंयच पावूंक ना, फुडें पावूंक ना. IPLan आमचे दोग 1 or 2 players who have represented us in the past, but apart from that, we have not raised that kind of players at the national level. On the contrary, we are hiring people like Tendulkar's son Arjun Tendulkar is representing us in bowling and all of that. Outside players have been playing for us. So whether cricket will get that kind of a boost, forget about the stadium जातलोच म्हणून, but whether cricket will get a boost, whether there is kind of a policy decision which will change now, whether working will change now, what is going to change, whether the panel which made promises on promoting cricket will live up to those promises are to be seen now. Because at the end of it, it is not about one panel winning or another panel. Cricket, not just cricket administration. Yeah. It's very आणि एक अपेक्षा प्रमोद यांच्या कडल्यान म्हणजे महेश देसाय जो आसा त्याचे हांवें जे उलयल्या प्रमाण की गोंयांतले सकाळीच एक मॅसेज जालें की रावंड टेबलान गेल्यार हो एक विशय मातसो उलय म्हणून. सो हांव विसरलेलो की कशें आहा की येयल्ले गेल्ले सगळे क्रिकेट आमचे गोंयांत चल्ला ते बरें आसा, पूण जे कमिटीचेर येतात ते आपणाक जाय तशें करतात. गोंयकार भुरगे तयार जावचे क्रिकेटीन, भुरगीं आसात किंवा भुरगीं आहात, दोनूय टिमी आहात, चलयांच्यो आहात आनी चल्यांची आसा, तांकां स्कोप मेळचो अशें कामूच सारकें जायना. भायले प्लेयर हाडून खेळप हाजेरूच चल्ला. सो म्हाका दिसता की GCAचें खरें काम कितें, गोंयचे क्रिकेट प्लेयर तयार करून एडमिनिस्ट्रेशन न्ही, क्रिकेटीची उदरगत सारकें तेजी उदरगत जावची आनी गोंयच्या आमच्या भुरग्यांक स्कोप मेळचो. लास्टाक ते एडमिनिस्ट्रेशन कित्या खातीर, त्या भुरग्यांक स्कोप मेळचो आनी त्या क्रिकेटीची उदरगत जावची म्हणून एडमिनिस्ट्रेशन न्ही तें. लोक एक दुसरो विशय जो आसा तो म्हळ्यार कला अकादमीचो. ती कोर्टाची ऑर्डर आयली, ती कोर्टाची ऑर्डर जातकीर कांय जाण खूश जाले, कांय जाण नाखूश जाले. आतां तातूंत भितर PWDची जर परिस्थिती अशी आसा, ती कला अकादमी जेन्ना बांदपाक घेतिल्ली त्या 40 वर्सां पयलीं न्ही, आतां 4 वर्सां पयलीं, आनी आतां हाजे मदीं 3 काय 4 PWD मिनिस्टर जाले, अशी ह्या कला अकादमीची परिस्थिती. स लौकीक ही जी कोर्टाची ऑर्डर जेन्ना तुवें वाचली
तेन्ना कितें उजवाड पडलो? हरशीं म्हणजे जो बोळा चलतालो सुरवाती पासून वाद सुरू जाला तेजें रिफ्लेक्शन ऑर्डरी भितर दिसलें. फक्त एलिगेशन्स आहा ती मंत्र्या पर्यंत पावना. कोर्टाची एलिगेशन ही ऑफिसरा पर्यंत उरता आनी जी भायर एलिगेशन मिडिया भितर जाताली ती एक मंत्र्याक टार्गेट करताली. कोर्ट मंत्र्या पर्यंत वचना. हो एक तांकां एडवांटेज आसता मंत्र्यांक. ते सरळ सुट्टा ऑफिसर सापडटा. आनी कला अकादमीचें काम स्टार्ट जालें 2019-20 कडेन अशें कितें तरी. तेन्ना पावसकर आसलो PWD, मागीर काब्राल जालो, मागीर मदल्या टायमा प्रमोद सावंत मिनिस्टर आसले आनी आतां दिगंबर बाबा. सो 4 जाण मंत्री जाले. सो आतां जेन्ना हे येयला ऑर्डर येयल्या तितून 2 गजाली. एक एक्शन विक्शन ही सगळी जावपाक जाय, तो वेगळो भाग. पण एक्चुअली जी वास्तूक जो प्रॉब्लेम जाला वा वास्तूचें काम जें सारकें जावना ते जाग्यार पडपाक जाय. तेजी प्रायोरिटी आसपाक जाय. कारण प्रॉब्लेम म्हणजे मेन मुद्दो आसा म्हणजे इम्पॉर्टन्स आसा ते वास्तूक आसा. तेजें काम परत जे रिपेर करतले वा कितें करतले ते सारकें जावपाक जाय. एक्शन एक भाग वेगळो आसा. तो कोर्टान सांगला तो ते अपिलाक वचपाक शकता वा आनी कितें जावपाक शकता. गव्हर्मेंट आपल्या लेवलाचेर इन्क्वायरी आनी दवरूं शकता हायकोर्टाचेर. त्यो सगल्यो गजाली जातल्यो. पण ते एक्चुली हे सगळे एक्शनीचो भाग वेगळो आसा. पण एक्चुली वास्तूक कितें प्रॉब्लेम आसा, लायटिंगाक कितें प्रॉब्लेम आसा, आनी कितें सावंडाचो कितें तो जाग्यार घालून कलाकारांक ती आशिल्ली तशी करून दिवपाची हेचो फोकस गव्हर्मेंटाक आसपाक जाय. हय पांडुरंग बाब, ही कला अकादमी जर ऑर्डर तुमी पळयली जाल्यार तातूंतल्यान कितें कोणाचें ठपको दवरला? आतां PWDची हें जा परिस्थिती अशी आसा की जे इंजिनियर आसा ते काय फाल्यां मंत्र्याचेर घालपाक शकनात. मंत्री इंजिनियराचेर घालपाक शकता, इंजिनियर मंत्र्याचेर घालपाक शकनात. ही परिस्थिती ह्या ऑर्डरींतल्यान कितली फुडें आयल्या? असा एक म्हणून हे आसा की दिगंबर कामती कडेन हे डिपार्टमेंट आतां गेल्ल्या कारणान आतां तेतून सिरियस म्हणजे लक्ष घालूंक मेळटलें. जाल्लें कितें ते डिपार्टमेंटान जर करतलो जाल्यार मुख्यमंत्र्यान कडेन डिपार्टमेंट काय उरलें तें. आनी हेच्या पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराक जो मेरेन ते प्रकरण लक्षान येवंक ना हे लायटीचे सावंडाचे आनी जे कितें मोडटा परते तेजे तो मेरेन त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या वाटेक कोण वचोंक नाशिल्लो. सो म्हाका दिसता की दिगंबर कामती कडेन एक अपेक्षा आसा. आनी तेणी पयलीं कला अकादमी पळयल्या. ही वॉज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आशिल्लो बरीच वर्सां. सो आतां कला अकादमी जाग्यार पडटली अशें म्हाका दिसता. म्हणजे ते डिपार्टमेंट तेच्या कडेन गेल्ल्या कारणान. ना ताणें मडगांवचो रवींद्र भवनूय बांदून घेतिल्लें, तोय अनुभव आहा तांकां. अनुभवाचो प्रश्नूच ना. आनी तो वचक दवरूं शकता कॉन्ट्रॅक्टराचेर. सो जय ही अपेक्षा दिसता तुका? कारण फायनली दिगंबर बाबा कडेन हें डिपार्टमेंट पावलां. आतां तरी कला अकादमी जाग्यार पडटली. Pramod, going by the High Court observation, see, High Court has very clearly pointed discrepancies there, saying that even the liability clause has to be invoked. Clearly sagla. So now Digambar Kamath will have a monumental challenge ahead of him. How he is going to unearth it? Everything is clear for now. Task force and तुझा report दिलो, सगळ्यांनी report. आनी कितें जाय? What else do you want? I mean, if you want to act, you can act based on the immediately. You don't have to wait. You don't have to wait. Yeah. आमी ऑर्डर येयल्या उपरांत आमी ट्राय करताले दिगंबर बाबाक धरपाक वा मुख्यमंत्र्याक धरपा ह्या विशयाचेर. आनी आयजूच तेजो कमेंट येयला. मुख्यमंत्री मेळोना, गोविंद बाब मेळ्ळे आमकां. आनी दिगंबर बाबान सांगलां की आमी चीफ इंजिनियरा कडेन हे सगळ्या प्रकरणाचो डिटेल रिपोर्ट मागला. तो रिपोर्ट येयल्या उपरांत आपूण तेजेर अभ्यास करता आनी मागीर कितें तो तेजी फुडली स्टेप घेता. म्हणटा तेजे पयलीं आमी गोविंदाकूय मेळ्ळे कोर्टाची ऑर्डर येयल्या उपरांत. तेन्ना परत तेणें सांगलें हे सगळे मेसाक PWD जबाबदार डिपार्टमेंट. आपले डिपार्टमेंट न्हू, आपूण ताका डिफेंड करतालो इतलोच भाग. Agree to a certain extent. PWD is responsible. What about a contractor? Contractor is the main person. PWD is. कला अकादमीची हें आहा तेणी ते शाहजहान बी ते जाले पळय न्हू, टेंडर काडून काम दिल्लें जाल्यार इतलो ताजमहाल बरो जावचो ना, ओडून घेतलें. आनी तें करता आसतना कला अकादमीन PWDक विचारिल्लें की एक बरो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा असलें काम करपी सांग. PWDन सजेस्ट केलो, बरो करूं ना, तेजी कामांच नासलीं. गोवा गव्हर्मेंटाचें सादें 5 काय 6 कोटीचें काम गोवा भवनान ते करताले. त्या बेजिसाचेर तेणी 50 कोटीचें काम ताका रिकमेंड केलें. तो एक टेंडर करनासतना केलें. आनी ते तो म्हणटा टेंडर काडनासतना तुमी रेकमेंड करपाक गेले न्ही, थंय तरी पापियानो सारकोच कॉन्ट्रॅक्टर दिया. कॉन्ट्रॅक्टर दिया. आनी गोविंदाक जेन्ना ड्रॉप केलो 18 जुनाक, तेजे उपरांत तेजें व्हडलें भाशण बी जालें, व्हडली सभा जाली. प्रुडंटाक तेणी रावंड टेबल कितें रावंड टेबल म्हणून तेणी ब्लेम केलो. आनी परच्या पायटान तेणी सांगलें प्रुडंट एकूच चॅनल
जेणी हे सगळो प्रोसेस कसो जालो आनी कशें कोण कोण रिस्पॉन्सिबल दाखयला आनी तेणी एक्चुली हे सगळें केले उपरांत कॅबिनेटाच्या मुखार हाडले आनी कॅबिनेटान एक तेणी ती लायन घातली ती आसता नॉर्मली की बाय नॉमिनेशन ऑर टेंडर कॅबिनेट डिसायड करा म्हणून आनी सगळे कॅबिनेटान म्हणून ते नॉमिनेशन बेजिसाचेर डिसायड केल्ले हे प्रुडंटान एकट्यानूच दाखयले आतां गोविंद बाब सांगता सो ही जी गजाल आसा आतां हायकोर्टाच्या हातूंत भितर ही आयल्या फायनली हें जें घाळपण जालें ताजे खातीर कल्पेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपा जाय बरोबर पांडुरंग बाब आमी आतां 2 भाग आसात एक कला अकादमी जाग्यार पडपा जाय हो भाग दुसरो भाग जे ही जी नाटकां जाली पळय ताका जबाबदार कोण ताजेर कारवाय जावपा नाका तो पयसो आमचो लोकांचो पयसो मागीर तें जावपा नाका तें कशें करपाचें तें जावपाक जाय पूण म्हाका दिसता की जी तज्ञांची एक्सपर्ट कमिटी केल्ली तांच्यांनी जी रिकमेंडेशन केल्या ती कामां कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेवची अशें सरकारान ठरयलां आनी तशें म्हाका दिसता ऑर्डर काडलेली की जर ती कामां पयलींच्या वर्क ऑर्डरीन नाशिल्ली जे एक्सपर्ट सांगतात ती स्कोप ऑफ वर्कान आसली जाल्यार चॅक म्हणजे हेणी सारकी करूंक नाशिल्ली ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान सो जर नासली जाल्यार ती नव्यान एड करची अशें ठरलेलें आसा तांचें सो म्हाका दिसता पळोवचें पडटलें आमकां प्रमोद हें काम जाय मेरेन असो दोन हें केलें एक स्कोप ऑफ वर्कान आशिल्लीं कामां जर सारकी जावना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ती करून घेवप तेज्या खर्चान आनी जी कामां टास्क फोर्सान रिकमेंड केली आनी ती पयलींच्या स्कोप ऑफ वर्कान नाशिल्ली जाल्यार तेजे खातीर नवें टेंडर काडचें पडटलें आनी असो येयलें रिकमेंडेशन की 20 कोटी पर्यंत आनी खर्च जावंक शकता अशें आयकोपाक येतालें की ह्याच मुद्द्याचेर आज जोयल कल्पेबिलिटी कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आज आमी उलयता कितें आमचे ते सगळे हें चल्ल्यात शो चल्ल्यात फंक्शनां चल्ल्यात सो आमचे आकांत आयला आनी आमी कितें उलयता जाग्यार घाला रे बेगीन जाग्यार घाला रे म्हण तो एक भाग जालो जाणी एक केली पळय कर्मां थंय रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपा नाका ती कशी करपाची Yeah, liability is to be fixed. The court has very clearly said that fix up the liability, get it done from it has to be done from the contractor level. Contractor he is goofed up on the work. I mean, if you have done an audit, you will come to know exactly. PWD engineer bhi nahi PWD also is partly responsible because PWD has hired this contractor. So directly PWD will come into the picture. करेक्ट न्ही पांडुरंग बाब PWDचे इंजिनियर बी कितें न्ही दिल्ले त्या खातीर आतां वेगळी इन्क्वायरी करची पडटली बाबा म्हणजे ही आतां मेरेन जावपा जाय आशिल्ली जावपाक जाय आशिल्ली ती फर्स्ट हितून हय But now when Digambar Kamath takes over, we'll have to see what course of action he initiates. Because see, it's early days for him, no? I mean, we'll have to give him some time to decide how he wants to proceed. But if there is a major structural kind of a goof up, then we are in trouble. there has to be a responsibility fixed दिगंबर कामत बाबान सांगलां की आपण आतां रिपोर्ट मागला पण म्हाका याद जाता एक 2-3 वीक पयलीं ते हेडोना गेल्ले आनी अशेंच जेन्ना विशय येयलो तेन्ना तेणी प्रमोद हेडोनाचेर सांगलें आपल्याक केन्ना कोणाची एक्शन घेवपाक आवडना आपण कोणाक मॅक्स सस्पेंड नाजाल्यार तेजें प्रमोशन हाडयता कडक एक्शन घेयना तेजो जॉब वचपाक जायना तेजी फॅमिली आहा भुरगीं आसा आमी जी एक्शन आमी चिंतता पळय न्हू इतली पाड घातल्याचेर एक्शन जावं जाय दिगंबर कामत Here, the crores of rupees. It's not just a job or something. The minister is that yardstick will not apply here. ना पण एक गजाल लौकीक म्हणटी गजाल खरी की दिगंबर बाब हांचो जो स्वभाव आसा तो जर तसोच उरलो जाल्यार एक दीस ते कला अकादमीची कपची पडपा लागतले आनी ते कपची पडून लास्टाक जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा पळय तो रिटायर जावन वतलो आनी मागीर म्हणटले आतां रिटायर जालो आतां कितें करया काय म्हणून तुगेलें सो ही परिस्थिती आमची येवपा येना कारण जनतेचो पयसो जनतेची वास्तू ती कोणें स्वताची खाजगी वास्तू म्हूण समजूची न्ही आनी त्याच बरोबर तुमी जर आपल्या घरा कडेन जर तुमी रॉंग कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो जाल्यार परिणाम आपल्याकच भोगचे पडटात कला अकादमीक जर तुमी रॉंग कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो परिणाम पुराय राज्याक भोगचे पडटात ही जाणीव दवरची ती मागीर नवीन PWD मंत्र्यांनी दवरची आनी फाल्यां तुगेले जे कोण ताका जाळवणदार आसा नवीन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरी आहा ताजी वास्तू न्ही ती पण ताजी कितें जालां तो कित्याक इतलो पिकार जाला सारकी कन्फर्म न्यूज ना पण पयलीं जेन्ना जे रिशफलाच्यो गजाली येताल्यो आनी जावपाचें आसलें तेन्ना एक तो डिमांड आसलो आपूण हेजे येदे मोठे पोजिशन सोडून येतात सो रिस्पेक्टेड पोजिशन मेळपाक जाय तशेंच हेवी पोर्टफोलियो एक आसपाक जाय अशें पयलीं चर्चा चलतालें मातशें ते डिले जाल्लो तो प्रोसेस आनी आतां तेंचे कडेन जें आहा पळय न्हू ते अशें म्हणपाक शकना अशें आयकूं येता की म्हटलें की आपले कडेन स्पोर्ट्स सारकें खातें आहा
तेचे देणे तितलें म्हणजे खरेंच देणे सगळे स्पोर्ट्स एसोसिएशन आनी कोणाची बिलान बजेट काबार असो प्रकार आहा अशें ते आयकून नवीन काय करपाक स्कोप ना. नवीन काय करपाक स्कोप ना. सो हे फायनान्शियल इयर आहा पळय न्हू तितून काय नवीन काम घेवपाक वा करपाक स्कोप ना. सो तेणी डायरेक्टली येवन डिनाय केल्लें म्हाका याद जायना. दामून अशी मिटींग कांय बी जावना म्हटली हेज्यो गजाली मदीं बातम्यो येवपाक लागल्यो त्यो. पण तसो एक चर्चा रिशफलाच्या पयलीं चालू आसली की अश्यो गजाली दिवं जाय ते पद्दतीन जावना. तो सभापती पद सोडून येयला आनी आमकां तो लिस्टान 12वो मंत्री म्हणून दिसता. सो तेजे मना प्रमाण ते जावन आसतले. सो अश्यो खंय तरी गजाली एक वेळ प्रायवेटान चर्चा जाली आसतली, प्रायवेटान वादूय जालो आसतलो. तो नक्की तुका सांगता 100% पांडुरंग बाबा खबर आसतलें. ह्यो प्रायवेट गजाली पांडुरंग बाबा खबर आसतात. आतां आमी जर रमेश बाबाची लागींच्या मनशा कडेन जर पांडुरंग बाब उलयले जाल्यार ते सगळे जाण सांगतात की ही चर्चा जाल्ली म्हणून. आमी जर तुगेले दामू बाब नायका विचारलें तो म्हणटा चर्चा खंय, मिटींगूच खंय, कसली मिटींग काय म्हणटा मिटींगूच तुगे जालें ना, तुगे चर्चा जावपाचें येत ना. सो एक वटेच्यान भारतीय जनता पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष आसा जो म्हणटा अशें कांय जालें ना. दुसरे वटेच्यान रमेश बाब तवडकराचे लागींचे मनीस आसात जे सगळे जाण म्हणटात की अरे ही गजाल खरी म्हणून. सो ही जेन्ना परिस्थिती पांडुरंग बाब येता तेन्ना आमकां तुवें सांगची पडटा की नक्की कितें जालें तें. काल ह्याच विशया वयल्यान डिस्कशन सुरू आशिल्लें म्हाजो एक रिपोर्टर म्हणपाक लागलो आनी हांवें फर्स्ट टायमच ती म्हण आयकली. पयलीं आयकूंक नासलें केन्ना. पयलीं आयिल्ले कान बरे आसता खंय पूण मागीर आयिल्ले सिंगा बरी नासता. कळ्ळें न्ही. सो ही म्हण आतां आमकां एक्सप्लेन करून सांग ही म्हण. 27 लागीं येता येता म्हणसर गोविंदच बरो आशिल्लो अशें बीजेपीक दिसपाक जायना. अशी परिस्थिती येवं शकता. कळ्ळें तुका जे तरेन चल्लां तें. दुसरें प्रमोद आतां ह्या विशया कडेन जर वळ्ळें जाल्यार बीजेपीन कशें आहा सगळ्यांक खबर आहा स्ट्रायक बीजेपीचे सगळें दिल्लीन ठरता. हे जरी हांवें कितकें सांगलें हेंच्यांनी तरी जे डिसिजन आहा ते दिल्लीन जाल्ले डिसिजन. आनी हांगा कितें कोणाक कितें दिवपाचें तें डिसिजन दिल्लीन जाल्लें. आतां कोणाक कितें दिसता तुका खबर आहा आतांच्या मंत्रिमंडळान खूब जाणांक कितें कितें दिसता पूण तें घडटा तें घडना. आनी हे जर तवडकराक जर जाय आशिल्ले ते जर घडटले आशिल्ले जाल्यार जे कांय लोक पयलीं बसलेले आसा हायरार्कीन तांकां हालोवचें पडटा आसलें. सो ही सगळी रिस्क नाका म्हणून ते बीजेपीन ठरलें की मिनिस्ट्री दिवपाची आनी पोर्टफोलियो ताका एकदम बरें दिवपाचें अशें हेंचें बीजेपीन ठरलेलें. हे दिल्ली ठरलेलें. पूण तवडकराची अपेक्षा आशिल्ली की आपूण तो पोस्ट सोडून येता म्हणून. कशें आसा अपेक्षा दवरूंक जायना. आर्लेकर आमी पळयलां न्ही स्पिकर टू मिनिस्टर जाला न्ही. सो अशी अपेक्षा बी दवरून कोणाक कितें दिसता म्हणून तशें जायना. आनी बीजेपीन अशें कांय ठरवूय नाशिल्लें की अमकेच कितें दिवपाक जाय म्हणून. आतां पोर्टफोलियो जे आसात की तवडकराचो एक आवडीचो विशय आसा एज्युकेशन बीन. पोर्टफोलियोचे विशय आसात की तातूंत ताका कितें मेळचें बी अशें म्हणून. आनी नाराजी ही आसाच. आतां ही नाराजी बातमी येयली म्हणून सुटची ना आनी आमी डिस्कस केली म्हणून सुटची ना. कारण ती ते पार्टीचो विशय तो तेंचे काय आमकां हें पडलें ना. पूण सगळ्याच मंत्र्यांक जर दिसता की आपणाक दम नाशिल्ली खातीं मेळटात किंवा चिल्लर खातीं मेळटात किंवा आनी काय म्हणून जाल्यार इट्स व्हेरी रॉंग. पोर्टफोलियो कित्याक आसता हे गोंयच्या विकासा खातीर न्ही. स्वताच्या विकासा खातीर न्हीच न्ही. ते गोंयच्या विकासा खातीर जर आसता जाल्यार खंयच्याय पोर्टफोलियोन तुवें तें काम करून दाखोवपाक जाय. आनी तवडकर हो इतलो कॅपेबल मनीस आसा ताका इतलो अनुभव आसा आनी तेजें कार्य इतलें व्हडलें आसा की ताणें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जे ताका दिला, आर्ट एंड कल्चर जे दिला ताका आनी ट्रायबल वेलफेअर ताचो सगळ्यांत आवडीचो विशय जेतून बीजेपीक 2027 कांय मतदारसंघान फायदो जावपाक जाय अशें म्हणून जे डिपार्टमेंट ताका दिला ताचेर तांणी काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो हे सगळो जो तेन्ना घुसपागोंदळ आतां तयार जाला हो खरो आसा. घुसपागोंदळ खरो आसा, नाराजी बी सगळें आसा पूण ताका उपाय काय मेळना अशें बीजेपींतल्या कांय लोकांक दिसता. उपाय काय ना. सो बेजिकली ते व्हायरल फिवर कसो तूं मॅक्झिमम क्रॉसीन घेवपाक शकता. बरोबर सद्याची जी परिस्थिती आसा भारतीय जनता पक्षाची डॉक्टराकडे व्हरून हाडटा तुका. हय सडाच्या डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडटा. सो ही जी भारतीय जनता पक्षाची आनी रमेश बाब तवडकराची सद्याची परिस्थिती आसा ती सद्याक जो पळय व्हायरल फिवर चालू आसा वातावरण पावसा लागून बी ती व्हायरल फिवरा सारकी परिस्थिती आसा. मॅक्झिमम तुका क्रॉसीन दिवपाची जाय जाल्यार मनाच्या समाधाना खातीर दोतोरा कडेन व्हरून हाडपाचो पूण लास्टाक जोर जो 3-4 दीस उरतलो तो उरतलो. तूं पॅरासिटामॉल घेवन दीस काडपाचे ताजेर उपाय कोणा कडेनूच ना. जोर वता तेन्ना वता. तेजे दुखणी जी आहा पळय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी मुख्यमंत्रीच दोतोरा. आनी दुसरी गजाल आर्लेकरान जेन्ना पद सोडलें तेन्ना ताका सकयली सिनियरिटी घेवची पडली. रमेश बाबा वांगडा तशेंच जालें. फक्त एकटो दोतोरूच आहा प्रमोद सावंत जेणी पद सोडलें आनी मुख्यमंत्री जाला अजून मुख्यमंत्री आसा. सो सभापती पद सोडून अशें न्हू की सगळ्याकूच लुकसाण जाता. थोडे अशे बरे पोजिशनाचे अजून.
सो जॉयल बाब हांवें 2 नवीन गजाली आयकल्यो. एक पांडुरंग बाबान सांगलें ती पयलीं आयिल्ले कान परवडले पण मागीर आयिल्लीं शिंगनाकात म्हणून, ही एक गजाल आयकली. दुसरी गजाल आतां आमगे व्हायरल फिवराची. तुका कितें दिसता पॅरासिटामॉल दिवन हो प्रश्न तुगेलो आयचो फाल्यांचेर, फाल्यांचो परांचेर, आनी मागीर एक दीस तुगेले 4-5 दीस गेले की जोर वतलो, मागीर तुगेले मातशें तुगेलें नाक बी खोंवपाक शकता, पण मागीर एक 8 दिसांनी तेंय बंद जातलें आनी मागीर सगळें शांत परत जिवाबर दिसपाक लागतलें. अशी परिस्थिती आसा. Pramod, I think all these ministers, both the ministers have been told what they were getting. पयलींच आनी मागीर दुसरी गजाल की तेणें मागीर तें पद घेतलें म्हणटच मागीर तांकां कळ्ळें अरे हिंगा कांयच ना म्हणून, आनी मागीर डिसअपॉयंट जाले. ती एक दुसरी गजाल. मागीर तांकां तुजी सगल्यो टॅबलेटी दिवच्यो पडटल्यो. सो बट द फॅक्ट इज नथींग कॅन बी डन. कंट्रोल आसा दुसरेच कडेन. बरोबर. नथींग कॅन बी डन. ओनली थिंग दॅट प्रमोद सावंत कॅन पॅसिफाय देम सेंग दॅट बाबा मुखार पळोवया, एक गुळी घे म्हणून. आनी besides that nothing can be done, and I think he's done a fair job in doing that portfolio reshuffle, whatever he has done in the last during this for these 2 ministers. I think that was within his scope, whatever he's done. त्या मिनिस्टराक तरी लायक जावंक ना वा तांकां कांयच तरी ताजो फायदो ना, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू वीच कॅनॉट बी हेल्ड एट दीस टायम. की गोविंदा खंयच्यान इतको दुखयल्लो आसा की ताका आतां ते लागीं करपाची शक्यता म्हणजे कमी आसा आनी चड तो आमदारच उरतलो. आतां केला हेका लागीं म्हणजे तवडकराक ताजो फायदो पळोवन हेंच्यांनी हें केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की BJP एखादो ताका बसून तेजे कडेन ताका जर कितें आनीक एडिशनल पोर्टफोलियो बी जाय जाल्यार ताचेर डिस्कशन जावं शकता, कारण आनीक हेंच्या कडेन ऑप्शन ना. तवडकराक आनी दुखोवंक शकनात ते, अशी हेंची परिस्थिती आसा. पण प्रमोद जेन्ना 2012 ते 2017 रमेश तवडकर मिनिस्टर आसले तेन्ना हीच खाती तेजे कडेन आसली आनी तो सुशेगाद आसलो. तेज्या टायमार लुझोफोनिया गेम्स जाल्यो, बरेच आनी आतां आमकां जेन्ना इंटरव्यू दिल्लो तेन्ना ताणें एक गजाल सांगिल्ली की आपली खाती पयलीं हँडल केल्यात, पण आतां इलेक्शनां उरलें 1 वर्स. तातूंत भितर तुगेलें ZPचो कोड ऑफ कंडक्ट, म्युनिसिपालिटीचो कोड ऑफ कंडक्ट, ते सगळें जाता मेरेन मागीर असेंब्ली इलेक्शनाची वारें. तातूंत भितर काम केन्ना करप काय म्हण. पण तितून नवीन खातें दिलें जाल्यार ते शिकपाकूय आनी 6 म्हयने आनीक 6 म्हयने लागपाचे. शिकिल्लीच 5 वर्सां सांबाळिल्लीच खाती खबर आशिल्ली खाती. आमी आज इतल्याचेर थांबतात. आमकां एक गजाल खबर आहा की दोतोर प्रमोद सावंताची जी आपली मंत्र्यांक टॅबलेटी दिवपाची कळाशी आहा, ती कळाशी म्हाका दिसता आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां पळयतात. खूब मंत्र्यांनी खुबशी आदळापट केली, खूब जाणांनी पांय धोडायले, खूब जाणांनी तकली धोडायली, कांय जाणांनी तकली वणटीचे काडून मारली, कांय जाणांची वणतूच तकलेचेर बसली. अश्यो खुबश्यो गजाली जाल्यो. पण प्रत्येकाक कोणाक जर लागलें जाल्यार कोणाक मलम लावपाचें, बरोबर, कोणाक स्प्रे मारपाचो, कोणाक टॅबलेट दिवपाचें आनी कोणाक एंटीबायोटीक दिवपाचें. हें म्हाका दिसता दोतोर सद्या बेस्ट बरें शिकला. आनी इतली सगळीं जावन लास्टाक खंय तरी सगळे मंत्री बाबा शांत बशिल्ले की कितें जर जालें जाल्यार कसली टॅबलेट पडत किंवा कसलो स्प्रे मारत सांगपा जायना म्हण. इतल्यान तुगेलें ह्या रिशफला उपरांत परत हें स्टार्ट जालां. पण जशें आमी म्हाका दिसता सगळे जाण एग्री करतात हो पॅरासिटामॉलाचो प्रॉब्लेम. हांगा एंटीबायोटीक किंवा तुगेलें मलम कांय करपाक शकना. मॅक्झिमम पांडुरंग म्हणटा कितें की ताजे कडेन ताका दोतोराक मेळून हाडपाचो मनाच्या समाधाना खातीर. पण मागीर त्या जोराक आनी इलाज ना, तो वचपाचो जोर तसोच 3-4 दिसांनी. इतल्याचेर आमी थांबतात. एकच गजाल आमकां मंत्र्याक जेन्ना अशें जोर सत्तेचे जोर हे सत्तेचे जोर जेन्ना येतात तेन्ना तातूंतल्यान फायनली तो जोर वतकीर लोकांचें बरें जावपा जाय. फक्त मंत्र्याचेंच बरें जालें आनी लोकांचें थंयच उरलें अशी परिस्थिती येवची न्ही, इतलेंच मागता. आनीक थांबता. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.